न्हू सगळेच मंत्री डायरेक्ट लोकां कडसून संबंधित नासतात. सी सगळे पोर्टफोलिओ आहा पळय ते लोकां कडसून डायरेक्ट लिंक नासता. आतां एक PWD आसता. एक PWD म्हणजे कितें, एक डिपार्टमेंट जे लोकां कडसून डायरेक्ट कनेक्शन आसता. म्हणजे रस्ते म्हणूं नाका, उदक म्हणूं नाका, ब्रिज म्हणूं नाका, हे लोकांचे संबंधित डिपार्टमेंट. म्हणजे लोकांक कितें जायना जाल्यार रोखडें दिसती पडटा. समज रस्त्याक टायम टू टायम रिपेर केलो ना, खड्डो पडलो, लोकांक दिसती पडटा न्हू तो. आनी सारको जायना जाल्यार दिसता बाबा हे डिपार्टमेंट सारकें काम करिना म्हणून. बरोबर. म्हाका दिसता आयज सगळे कडेन आमचे रस्ते बरे आहा. तुमकां एक गजाल जाणवता की एक कारण आर यू हॅपी विथ युअर एंटायर कॅबिनेट? आय एम व्हेरी स्पेसिफिक. एंटायर कॅबिनेट वी आर डुईंग अ रिजनेबली गुड. तुका सांगलें आर्थीक परिस्थिती बरें नासल्या कारणान ते मातशें थोडें स्लो डावन जाल्लो आहा, ना म्हणटा कोण. यू सी ती गती आमकां येवंक ना फास्ट ट्रॅकार वयपाची. हांव इकॉनॉमिक्स उलयना, हांव एडमिनिस्ट्रेशन उलयतां. जंय तुमची बाबतींत एडमिनिस्ट्रेशन तुमकां कळटा, जंय हांवें सांगलें की तुमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्साची भाशा उलयतात. तुमी सांगतात की ह्यो गजाली जावपाक जाय. यू आर टॉकिंग अबाउट सिम्प्लिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स. हें तुमचे खंयचोच आनी दुसरो मंत्री उलयतना दिसना फ्रांसीस बाब. न्हू हांव सदांच म्हणजे झगडी सगळे कडेन आहा. म्हाजे कडेन CM कडेन झगडी आहा, CSI कडेन झगडी आहा. ते एक फावट सांगता तुका, एक उदाहरण दिता. टेंडर रिजेक्ट करपा जावो जाल्यार ते वर्क्स एडवायजरी बोर्डाक हाड म्हणटात. तूं तेन्ना म्हणटा सिंगल टेंडर एक्सेप्ट करप ना, हांव तो वर्क्स एडवायजरी बोर्डा कडेन हाडून रिजेक्ट कित्याक करूंक? हांवूच करता न्हू तो पयलींच. हांवें 2-3 म्हयने कित्याक घालूंक वर्क्स एडवायजरी बोर्डाच्या मिटिंगेन येवन आनी सांगलें सर्क्युलर कार्ड सिंगल टेंडर डायरेक्ट रिजेक्शन, डोंट एक्सेप्ट इट. विशय सोंपलो. म्हाका एक गजाल सांगात, तुमकां दिसता वेन गव्हर्मेंट इज कंप्लिटींग हाफ वे मार्क देर शूड बी अ सिरियस रिव्यू ऑफ ईच कॅबिनेट मिनिस्टर? Everybody is accountable. Including me, everybody is accountable. ती तपासणी जावकूच जाय आनी चीफ मिनिस्टरान करपाकूच जाय. आनी चीफ मिनिस्टर करताय म्हणून सांगलें म्हाका दिसता. आनी काल 2-4 दीस पयलीं वाजला सांगला. इन दॅट केस फाल्यां जर दिसलें की देर आर सर्टन मिनिस्टर्स हू आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, तुमकां दिसता की रिशफलिंग जावपाक जाय? पळय हांव इतकें सांगूं शकता, CMाक जर दिसता हांव सारकें काम करिना, म्हाका काडी येता तेणें. आय विल बी हॅपी. हांवें पयलींच सांगलां तुमचे बाबतींत कोण कांय उलयना. तुमी आतां म्हाका सांगतात तुमी स्वताचेर घेतात आनी बाकीच्याक डिफेंड करतात. हांव स्वताचेर घेवंक शकता न्हू. तुमी स्वताचेर घेवन बाकीच्याक डिफेंड करतात. तूं म्हाका सांगत जाल्यार हें चुकलां हांगासर, तें चुकलां हांगासर, देन ओन्ली आय विल नो. जनरल स्टेटमेंट करूं शकना. बट यू नो हाव एवरीबडी इज फंक्शनिंग. यू नो हाव एडमिनिस्ट्रेशन. आय कॅनॉट जनरलायज दॅट वे. तूं सांगता म्हणून हांव जनरलायज करूं शकना आनी कोणाक दोश दिवं शकना न्हू. पूण तूं अमकें कमीपण झालां म्हणून सांगशी जाल्यार तेजेर आनी विचार करूं येता न्हू. यू फील दॅट रिशफलिंग हाफ वे द मार्क आनी रिव्यू घेवन सारको वील बी अ साऊंड सेन्सिबल थिंग टू डू? पळय मंत्री कॅबिनेट चीफ मिनिस्टर करता तेजो अधिकार तो. तेणेन डिसिजन घेवपाक जाय. आपूण रिव्यू करतलो, काडटलो, घालतलो, तेजें डिसिजन ते. हांव कोण? You are the deputy chief minister. That's why I'm asking. I have no authority to say these things. म्हाका कसलोच अधिकार ना उलोवपाक. ऑथॉरिटी नसत, पोझिशन आसा. अधिकार ना म्हाका उलोवपाक. पोझिशन आसा. You not only as deputy CM, you have a very strong position within the party, within the government. The most I can do is whisper in his ear. तेज्या वयर आनी कांयच करपाक जायना. And I believe that if a state comes where he has to reshuffle, it wouldn't be done without consulting you. I really don't know. अजून पासून तो विशय येवंक ना. हे जाल्यार उलय तेजेर. फाल्यां समजा तुमकां एक गजाल दिसता की अशी समजा परिस्थिती आयली की रिशफलिंग करपाक थोड्यांक काडपाक जाय. डू यू हॅव रिप्लेसमेंट्स विदीन युअर पार्टी? गुड रिप्लेसमेंट्स, यंग रिप्लेसमेंट्स? आय टेल यू, आमचे 21 आमदार आहा न्हू, दे आर वन बेटर दॅन द अदर. आय कॅन से दॅट प्राउडली. आमचे कडेन फर्स्ट टायमार इतके बरे आहात ते जुन्या आमदारांक पासून फाटीं घालतात उलोवपाक आनी कॅपेसिटीनी. So you are very confident कि फाल्यां there is no doubt of talent. There is no doubt of talent. You see the performance in the assembly, no? तुका दिसना हे असेंब्लीन उलयता तेजे भाशणाचेर हेंचे फर्स्ट टायमारांचे इतकें ग्रीप आहा म्हणून सब्जेक्टाचेर दिसना. So one thing I can say. दिसता की दिसना? Sameकें. हांवें त्याच खातीर म्हळें because why I am saying about reshuffling. I am proud of my new MLAs. Yes, correct. म्हाका वयर सरपाक 2 टर्म 3 टर्म लागले पूण they are first time they are quite good. म्हाका एक गजाल सांगा. So you are saying that there should be a review, but you are not committing any reshuffle. I said that is the authority of the chief minister to review. What do you feel? It is the authority of the chief minister to review. You are giving me a very diplomatic answer. I am not. I am giving the constitutional answer.
Constitutional Chief Minister is the head of the cabinet, and he has a right to do or undo. Who am I? एक गजाल मुद्दाम आणि I am part of the cabinet. प्रामाणिकपणाने विचारता यू आर अ पार्ट ऑफ द कॅबिनेट, नो डाऊट अबाउट इट. बट खूप जाण म्हणतात की जेन्ना चीफ मिनिस्टराची स्टायल ऑफ फंक्शनिंग आसा ती एकदा खूप कडक आसता आणि तशी मातशी कडकपण जाली की सगळे जाण तुमचे म्हऱ्या येतात. यू हॅव बिकम दी बफर. Not really. Because of this buffer you are defending everybody आणि तुम्ही सगळ्यांक सांभाळून घेता. ना म्हाका दिसना माझे कडेन चुकून कोणी पावता ना न्हू. चुकून कोणी पावता, चुकून लोक पावता कितें हांव सांगता तुका. आय एम वन ऑफ द मोस्ट रेग्युलर मिनिस्टर्स इन द ऑफिस. हांव डेली 3:30 ते 5:30 पासून आसता एवरी डे, अनलेस आय एम आउट ऑफ स्टेशन. माझं रेग्युलर म्हणजे सकाळचं घरा कडेन 10 ते 1 आणि सांजचे 3:30 ते 5:30 हांव ऑफिसान बसलेलो आसता. नॅचरली खूप जो दुसऱ्या मिनिस्टरांक जावं चीफ मिनिस्टरांक मेळपाक येतात ते माझ्या ऑफिसान भितर सरतात आनी खूप फाटी सांगता हें म्हजें काम न्हू, हांव जाय जाल्यार एक बरें उतर घालता खंयसर म्हणून. तेच तेजे वयर कांय ना. कोणाकय जर कितें मनाक लागलें की फ्रांसीस बाबा म्हऱ्या येवप ही गजाल खरी न्ही. हांव अवेलेबल आहा न्हू. हांव हांगसर बसलेलो आसता. वजनय आहा न्ही तुमकां वजनय आहा न्ही. वजन आहा म्हणून थोडे लोक समजतात ते, पण म्हजें एका मंत्र्याचें वजन पळय बाकीच्या मंत्र्यांच्या आहा तितकेंच म्हजें वजन आहा. बट आय ट्राय टू हेल्प. दॅट इज माय नेचर. म्हजो स्वभाव तो की कोणूय येयलो म्हज्या दारार जाल्यार ताका हेल्प करचो. ओवर पास्ट 2 years तुमकां व्हेरी फ्रँकली बिकॉज यू नो चीफ मिनिस्टर फॉर सो लॉंग, पयलींचे चीफ मिनिस्टर जे फर्स्ट टायम ते CM जाल्ले तेन्नाचे आनी आतांचे मनोहर पर्रीकार, हातूंत भितर तुमकां कितें फरक दिसला? अशें दिसलां की पयलीं तो असो आशिल्लो आतां तो असो जाला आनी मे बी फॉर गुड फॉर बॅड वॉट एवर इज. प्रत्येकाचो ओपिनियन वेगळो आसता. तुमचे एनालिसीस, तुजो दृश्टिकोन वेगळो आसता, म्हाजो दृश्टिकोन आसता. तुमचे एनालिसीस कितें? म्हाजें एनालिसीस कितें, गोंयचो चीफ मिनिस्टर काम करता पळय, जो मनोहर पर्रीकर काम जे करता पळय, फाटल्या इतके चीफ मिनिस्टरान केल्लें जाल्यार गोंयची परिस्थिती हे भाशेन जावची नासली. ही रियली पुट्स डेडिकेटेड सिन्सियर हार्डवर्क. सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय. पळय तितून कितें आसता पळय, प्री 2004 आनी पोस्ट 2012 तुमकां कितें फरक जाणवता? मनीस सदांच सुदारता न्हू. हुशार मनीस आसता तो सदांच सुदारता न्हू. सदांच शिकता, अभ्यास करता, अनुभव घेता आनी फुडें सरता न्हू. म्हणजे ते भाशेन मनोहर पर्रीकरूय फुडें सरता. सुदारणाच जाल्यार अशें दिसता. हय, आमकां घेवन बसता, तो आयकता, आमचे विकली मिटिंगी करता, पक्षाच्या लोकांक घेवन बसता, सगळ्यांक घेवन बसता. सो द कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस म्हणटा ती गजाल जाता. यू आर सेईंग कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस म्हणटा ती गजाल, जो पयलीं एक आरोप जातालो की गव्हर्मेंटा भितर कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस जायना, तो आरोप आतां पयस जाला. कितें खूब फाटी कितें जाता जाणा तूं, आमकां एक स्वभाव आसता, ही मिटींग आपोवपाक 15 लोकांक आपोवपाक जाय, 21 लोकांक आपोवपाक जाय. इजूरले 4 लोक येयनात, 5 लोक आयज जायना म्हणटा, फाल्यां जायना म्हणटा, परवा जायना. डिसिजन घेवचेंच लागता न्हू. खूब फाटी आमी तो प्रोसेस टाळटात आनी सांगतात कितें केल्या प्रणव बाबा आपणें हें केल्या, कित्याक सगळ्यांक घेवन बसपाक खूब कठीण. आयच्या दिसता तर फाल्यां मिटींग घेवपाक जाय, 1-2-3 मंत्री गावचे ना, कित्याक हिंदुस्तानानूच ना ते. पूण असल्या टायमार प्रत्येक विशयाचेर कन्सल्ट करप खूब फाटी कठीण जाता. सो यू आर सेईंग दॅट इट इज जेन्युइन, समटायम्स प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल. इट इज जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिफिकल्टी. तो स्वभावाचो भाग नाही म्हणटा, स्वभावाचो भाग न्हू ते. आनी थोडे टायमार ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट डिसिजन घेवपाक जाय. कन्सल्ट कोणाक करप, म्हजी जबाबदारी ती. डिसिजन घेतलें फुडें सरलो. केन्नाय चुकीचेंय जावं येता तें, केन्नाय इन हायंडसायट वी नो दॅट इट कूड बी अ रॉंग डिसिजन. पूण ही कॅपॅसिटी जी व्यक्तीची आसता पळय डिसिजन घेवप, डिसिसिव्हनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ते मुखेलमंत्र्या कडेन आसपाकूच जाय. आनी वी हॅव टू गिव हिम दॅट लिबर्टी. आमी तेजे बरें मागपी तर हा, कॅबिनेट मिनिस्टरांनी ती गजाल समजून घेवपाक जाय. आमी समजून घेवपाक जाय. तो आमचो लिडर, तो आपल्या स्वार्था खातीर केन्ना कांय करचो ना. ही गजाल सामकी मनाक धर. दुसरी गजाल ती लिडरशीप तेजे कडेन आनी आमचे एक्सेप्टन्स तेजे बद्दल हा, कित्याक वी फील दॅट इज द बेस्ट ऑफ द लॉट. दुसरो बोवाळ जो चलता, हांव इवन आमचे कांय सिनियर जर्नलिस्ट आसात, नॅशनल लेवलाचेर आसात, सिनियर BJP फंक्शनरीज आसात, नॅशनल लेवलाचेर आसात, तांचे बरोबर आमची उलोवणी जाता रेग्युलर. एक व्ह्यू थंयच्यान येता की मे बी नॉट इन दीस टर्म बट हो टर्म कंप्लीट जातकीर खंय तरी पर्रीकार बाबाक ते दिल्ली व्हरपाक शकतात. अशी परिस्थिती भितर नॅचरली लिडरशीप तुमचे कडेन येता, तुमची तयारी आहा घेवपाची.
40 आमदार आहात, तितूंतले 21 आमच्या गटान आहात. 21 खंयचोय मुखेलमंत्री जावं येता, रायट. इट नॅचरली कम्स टू यू बाय युअर डी फॅक्टो नंबर 2. नंबर 2 म्हणटात म्हजे कडेन येवं शकता, ते येयल्यार जावं येता. यू आर ओपन फॉर इट नॅचरली. मिन्स वॉट इज द प्रॉब्लम. पूण हांव तितकें सांगता तुका, 21 एकटो कोणूय जावं येता. ही तुमची स्टायल सगळ्यांना सांभाळून घेवपाची. नो स्टायल न्हू, पण तुम्ही सांगतात की तेचो तुमची तयारी अधिकारी, आहा. तो अधिकारी तो प्रत्येकाचो न्हू. he's got a right. Yes. Once elected as an MLA, he is right to be a But minister as and a chief minister. de facto number 2, if it comes to you are very open for it. Yeah, you are ready to lead. Absolutely no problem. You are ready to lead. लास्ट म्हाका सांगात म्हापशेची बाबतींत. अशी आरोप जाता की तुमी जातकीर दिशिल्लें की म्हापशेचो मास्टर प्लॅन जावं, रवींद्र भवन जावं, सगळें नेटान सामकें मुखार वतल्यान एक चकचकीत दिसतलें 1-2 वर्सां भितर. खंय तरी आमदार म्हणून ती गजाल करपाक आपूण कमी पडलो अशें दिसता. तुका सांगलें न्हू सुरवातेक हांवें, आमची अरस्थीक परिस्थिती मातशी वीक आसली, कळ्ळें. प्रोजेक्ट घेतल्यात ते सोंपत नासले आमचे कडेन, कळ्ळें. आतां 7 फीश मार्केट हांवें 7.5 कोटीचें बांदलां, कळ्ळें. 7.5 कोटी गेले ताका, बरोबर, कळ्ळें. थंय एज ऑन डेट हांवें 200 कोटीचे हातीन कामां घेतलेलीं आहा, नियरली 200 crores. म्हणटच कामां लागल्या, ते दिसपाक मातसो टायम यू लागता. आर सेईंग दॅट बिफोर द एंड ऑफ दीस टर्म तुमचो एंटायर मॅनिफेस्टो जो म्हापशे खातीर आशिल्लो तो कंप्लीट जातलो. एटलिस्ट कितें म्हणटा पळय तें अर्द्या वयर काम जातालें. 75% पावतलो. डिस्टिंक्शन मेळटलें. 75%. सो डिस्टिंक्शन, युअर मॅनिफेस्टो वील बी इन डिस्टिंक्शन, अचिवमेंट वील बी इन 100%. डिस्टिंक्शन. लास्ट प्रश्न म्हजो, ह्या सरकाराक 2.5 वर्स जातात म्हणटकीर ऑन अ स्केल ऑफ 10 तुमकां जर मार्क दिवपाचे जाले फ्रॉम अ इंडिपेंडंट पर्स्पेक्टीव, तुम्ही कितले मार्क दितले? आता लोकांनी दिवपाचे म्हणून म्हाका सांगनाका, म्हाका तुमची एनालिसीस जाय. 60%. 60% दिता तुमी. सो यू आर पुटिंग गव्हर्मेंट इन फर्स्ट क्लास, यू आर नॉट थ्रोईंग इट इन सेकंड क्लास, बट यू आर ऑल्सो नॉट पुशिंग इट इन डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन येवपाक आमी 5 वर्सांचें काम करपाक जाय न्हू. सो मिड टर्म इज फर्स्ट क्लास. मिड टर्म इज फर्स्ट क्लास इज गुड. आय फील इट्स व्हेरी गुड. कित्याक जाणा तूं, कामां खूब सुरवात जाल्ले दिसनात न्हू, ते दिसपाक टायम वयतलो. सो मिड टर्म इज फर्स्ट क्लास. बट इन सर्टन एरियाज वी हॅव डन डिस्टिंक्शन. बट ओवरऑल परफॉर्मन्स, वेलफेअर स्किमीन आमी डिस्टिंक्शन घेतलेलें आहा. वी आर मोर दॅन डिस्टिंक्शन. 90% म्हणून येता आमी, कळ्ळें. तूं लाडली लक्ष्मी म्हणून नाका, DSS म्हणूं नाका, काला सन्मान म्हणूं नाका, गृह आधार म्हणूं नाका. थंय आमी आमच्या मॅनिफेस्टोचेर पयशे जाल्यार आमी खुबशे केल्ले आहा. पूण इनकम्प्लिशन खूब कडेन आहाय बी, म्हणटा आनी 2.5 वर्सां वचपाक जाय. सो फर्स्ट क्लास, नॉट डिस्टिंक्शन, नॉट सेकंड क्लास. No, first इतलो class. बॅलन्स्ड उरतात म्हाका दिसता. इतल्याचेर आमी सामकी इज अ रायट नोट टू स्टॉप. कितें एक बॅलन्स्ड व्यू घेवन डिस्टिंक्शनाकय घालनासतना, सेकंड क्लासाक घेनासतना, पूण एक विश्वास दाखोवन की 5 वर्सां जातली तेन्ना आमी डिस्टिंक्शनाक आसतले असो एक आशावाद व्यक्त केला डेप्टी सीएमान. तुमी आयले बिजी शेड्युला भितर, म्हाका खबर आहा तुमकां आनी खूब कडेन वचपाचें आनी उलयलें आमचे कडेन. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग.